आयतारा मांद्र्या वाठारांत एकूय बस नाशिल्ल्यान थळाव्यांक प्रवास करपाक बरोच त्रास जालो। मात ह्योच बसी सांजे भाजपाच्या महामेळाव्याक गेल्यार निशेध करतले अशें काँग्रेसीचे कार्यकर्त्यांनी सांगला। आरडीएक्स खातीर पेडणेच्यान विलास आरोलकार। दिसता ह्या बस स्टॉपाचेर एक गाडी अजून पर्यंत जवळ जवळ 2 तास झाले गाडयांक लोक पॅसेंजर वाटेर उभे रावले। 2 तासान एकय गाडी सोडना। आता जेव्हा आम्ही जाब विचारली तेव्हा एक गाडी गेल्या निघती। ह्याच्या आधी ह्यो आरटीओ लक्ष दिना ना त्याचो अर्थ हो, कारण हे जे आयतारच्यो गाडयो एक दोन तरी चालू करत। आमकां कळटा तुमचो पॅसेंजर जायना ना जाल्यार 1-2 गाडयो सोडपाक जाता। पेडण्या लायनीची गाडी आयज जावंक ना आणि भुरग्यांक आयज एग्जामीक जावंक जाय आसला। ते भुरगे आज इश्कॉला कडेन अजून थंयसर वळवटत। 9वाचो टायम इश्कॉला थंयचो एग्जामीचो 9 जाले हय आयज। आणि ही परिस्थिती हे सांजच्यो गाडयो जर पार्शेकाराच्या त्या हेका मेळाव्याक गेले जाल्यार ह्या गाडयांचेर कारवाई जावची अशी माझी मागणी आसा हेचे कडेन आरटीओ कडेन। आणि आरटीओ हे गाडी आता आमी दाखयले त्या गाडयो जर सांजचे थंय दिसतीच जाल्यार आरटीओ हेचेर जर ना घालीत जाल्यार आरटीओच्या ऑफिसाचेर घेराव घालपाची तयारी आमी दवरतलो। आयज भारतीय जनता पक्षाचो मेळावो आसा आनी त्या कारणान लोकांचे हांगा तिट्यार हाल जाल्ले। हरमल तिट्या वचून हांव उलयतां। एकय बस ना अशी परिस्थिती। लोक ही फॉरनर आहात ते सारके वळवटात, केरी वस्तू बशीक उबी करतात आनी युगो म्हापसा काय विचारतात। कितें चलना? तुमकां जाय ते तुमी करतात, लोकांचे हाल हांगा करतात, लोक वळवटा हांगा बशीक लागून। तुमची मनमानी कारभार ह्या फुडें चलचे ना।